आमच्या गोय सरकार अंडर द लिडरशिप ऑफ आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांची कालच 6 वर्सां ॲज अ चीफ मिनिस्टर सोंपलेली आसात. तशेंच आमचे पर्यटन मंत्री जे आनी थोड्याच वेळान हांगा येतले रोहन खंवटे. सबंद गोंयभर हो शिगमो उत्सव आमचो चालू आसा. हो शिगमो उत्सव असो उत्सव आसा की आमचे गोंयकार जे आमच्या प्रत्येक म्हालान डिफरंट परंपरा, खंय घोडमंडणी आसता, प्रत्येक गांवांत जो शिगमो उत्सव आसा त्यांची परंपरा डिफरंट आसा, पण सगळी कडेन जो आपलो कल्चर मेंटेन करच्या खातीर सगळे जाण प्रयत्न करतात. डिचोली मतदारसंघान आमी जो म्युनिसिपालिटी लेवलार जो शिगमो उत्सव करता हांगा कितलीशाच भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळटा तांची कला सादर करपाक. आणि ही कला सादर करताना आमी असो एक थीम दवरता की आमची संस्कृती कशी रावतली. खूब फावटी कितें आसता, विथ चेंज इन टायम, विथ डिजिटायझेशन, विथ न्यू टॅक्नॉलॉजी खुबश्या भुरग्यांक आमची जी परंपरा आसा ती विसर पडलेली आसा. पण आमची परंपरा इतली बरी आसा की जितली तू ती रिपीट करशीत तितली डे बाय डे तिचो जो इम्पॉर्टन्स आसा तो वाडत आसा. हांव सगळ्या लोकांक, सगळ्या बिचोलच्या लोकांक, पार्टिसिपंटांक सगळ्यांक सांगता की ह्या शिगमो उत्सवाचो तांच्यांनी जाता तितलो जास्त ताचो फायदो घेवचो. आणि गोंय राज्याचे पर्यटन खाते यांच्या संयुक्त विद्यमान आयज दिवचल महालान शिगमोत्सव साजरो जाता. आणि आजच सगळ्यांच्या उपस्थितीत हांगासर उक्तावण जालें. आणि ह्या व्यासपीठाचेर हांगासर ह्या समितीन अध्यक्षपद घेतलेलें आसा. आणि ते म्हणजेच ह्या मतदारसंघाचे मानेस्त आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये. तसेच शिगमोत्सव 2025 आणि हो दिवचले गावात या शहरात जाता ही आमकां एक मोठी आनंदाची गोष्ट आसा. आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच पर्यटन खात्याचे मंत्री श्री रोहनजी खंवटे यांच्या पुढारपणान संपूर्ण गोंयान या शिगमोत्सवाचो जोर चडलेलो आसा. आणि हो शिगमोत्सव मोठ्या आनंदान जावचो, लोकांक हेजो आनंद लुटपाक मेळचो ह्या खातीर आमचे गोंय सरकार सदोदीत होच न्हू शिगमोत्सवा बरोबर इतर सुद्धा कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान मनयता. लोकांचो कराचो पयसो लोकां खातीर आनंद दिवपाक लागून खर्च करता. त्या बद्दल हांव गोंय सरकाराचे सगळ्याच मंत्र्यांचे तशेंच सगळ्या घटकांचे हांव आभार व्यक्त करता, त्यांचे अभिनंदन करता. जिवनात आनंद जर आसलो जाल्यार जीवन सुखमय जाता. जशें सबंद जगभर संस्कृती एकूच आसतली पण वेगवेगळ्या भाशेन आमी ती मनयता. आणि आमची प्राचीन संस्कृती जी हिंदू धर्म पाळटा ही प्राचीन संस्कृती म्हणजेच आमचे जे वेगवेगळे सण आसा हे वेगवेगळ्या भाशेन मनोवपाक लागून आयज सबंद देशभर वेगवेगळ्या भाशेन लोक हे मनयतात. आमच्या गोंय राज्यात शिगमोत्सव म्हणटकूच सगळ्याच गांवांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन हो साजरो करता. आयज कोरोल्यो, घोडेमोडणी, रोमटा मेळ हे वेगवेगळ्या आमच्या गांवांनी गांवगिऱ्या वाठारांनी चालू आसता. आणि शिगमोत्सव म्हटल्या उपरांत आनंदाचे वातावरण प्रत्येक ठिकाणाचेर प्रत्येक गांवांत हे आनंदाचे वातावरण आसता. जो जो व्यक्ती प्रत्येकाक आपल्या हितूनसून उमेदीन ग्रीड करता म्हणजे तांकां विशीश दिता. आणि शिगमोत्सवाच्या एक खासियत म्हणजे जे कोण आपले दुश्मनी सुद्धा असलेले सुद्धा व्यक्ती आपल्या दुश्मन आलेल्या सुद्धा व्यक्तीक ग्रीट करता, विश करता, ताका शुभेच्छा दिता. हे आमच्या गोंयकाराचे मोठेपण आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.